आम्ही मोडजे विद्याप्रसाद हायस्कूल जंक्शन टू खीड मोडजी खीड हे हांगासर फावंडेशन स्टोन घालपाक म्हणजे हॉट मिक्सिंग सुरवात करपाक लागून येयल्यात। आमच्या मदीं आमचे गांवचे सरपंच मोडजी गांवचे सरपंच तशें पंच मेंबर मुकेश गडेकर फोटू शेटगांवकर आनी इतर आमचे सगळे कार्यकर्ते आयज हांगासर जमल्यात ह्या कामाक। कित्याक खूब तेंप जालो सगळे हांगासर स्थानीक आसले आनी आमचे सगळे इवन पंचायत हे काम बेगिनात बेगीन जावचें। कित्याक हांगासर गांवचें एक स्कूल आसा, तशेंच मोरजाय देवूळ आहा आनी प्रत्येक जण ल्हान भुरग्यांक जावं किंवा ज्येश्ठ नागरिकांक हांगा त्रास जातालो। ताका लागून ह्यो आयज आमी 3 कोटी 20 लाखाचो टेंडर आयज काम आमी सुरवात करतात। ह्यो टोटल लेंथ वायज 5.5 किलोमिटर आहा, म्हणजे लेंथ वायज पळोवंक गेल्यार 1.5-2 किलोमिटर आहा, पूण इंटरनल बारीक बारीक रोड्स आहात ते आमी सगळे हॉट मिक्सिंग आनी रिपेरिंगेक घेतलेले आसात। आनी तेतून 200 मिटराचे प्रोटेक्शन वॉल आहा, 900 मिटराचे ड्रेन आहा, तशेंच 5 क्रॉस ड्रेन्स आहात। आनी ह्यो पयलीं आयच्यान सुरवात करतले रिपेरींग करपाक आमी सगळो, आनी तेच्या उपरांत हॉट मिक्सिंग जातलें। हे टोटल वयतले सत्पुरुश देवळा कडेन इंटरनल रोड, तसोच साईबाबा देवळा कडेन तो इंटरनल रोड, म्हणजे एंटायर स्ट्रेच आहा तो सगळो रिपेरींग करून हॉट मिक्सिंग करतले। तेतून ह्या टेंडरान आमी गावडेवाडाचो थोडोसो स्ट्रेच आहा रोडाचो तो हेतून इन्क्लूड केला, सो तोय हॉट मिक्सिंग जातलो। पण सगळ्यांत पयलीं हांव आमचे धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की तेंच्यांनी मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन मॅक्झिमम सगळे म्हाका दिसता 17च्या वयर पेंडींग फायल्स जे आसले आमी फॉलोअप करताले ते क्लियर केल्ले आहात। स्टेप वायज आमी काल तुमी पळयता जाल्यार COसा कडेन आमी तो रोड सुरवात केला। आयज हांगासर विद्याप्रसादा कडेन सुरवात करतात। परत आनीक 2-3 आमच्या हॉट मिक्सिंग आनी मांद्रेन आहात। सो डेव्हलपमेंट म्हणटात ते मांद्र्यान हांवें सांगला त्या प्रमाणे नेक्स्ट 1.5 वर्सां तुमकां इंटायर डेव्हलपमेंट दिसतलें। हांव सगळ्यात पयलीं धन्यवाद आमच्या मोरजी पंचायतीक म्हणटा की तेंचें कॉपरेशन हांगासर ह्या डेव्हलपमेंटाक आसा। तशेंच आमचे हांगासले स्थानीक जे हांगासर आमकां सपोर्ट करता डेव्हलपमेंटाक आनी उदरगतीच्या वाटेक मांद्रे मतदारसंघ फुडें व्हरपाक प्रयत्न करता। धन्यवाद। ती आसतली कित्याक हांगा चेंजीस ना, म्हणजे चोपडे जंक्शन म्हणजे 30 MLD प्लांट टू चोपडे जंक्शन मेरेन आमी व्हडली पायपलायन घालतात। व्हडली ती पायपलायन उदकाची आहा ती आसा तशीच उरतली, नाल्यार प्रेशर येवचो ना। सो फक्त उरला ते आमचे टँकाची जागा। सो देवस्थान आनी पंचायत इनिशिएटीव घेता ते बेगिनात बेगीन ती आयडेंटिफाय जावन थंयसर मोरजी गांवांत वॉटर टँकाची प्रोविजन ऑलरेडी घेतलेले आहा, टेंडर जाल्लो आहा, फक्त जागा एलोकेट करपाची आहा ते करतले। त्यान खंय खंय जागो मेळटा ते अर्द मिटर असो खंय खंय घेतले थंय जागो मेळटा थंय हे जो कार्पेट एरिया आहा तो आसा तोच मेंटेन करतात आमी। ह्या कार्यक्रमाक हजर आसलेले आमचे लाडके आमदार जितभाई आरोलकर सरपंच पंच मेंबर, आमचो खूब वर्सांचो डिमांड आसलेलो की रस्त्याक हॉट मिक्स जावचें म्हणून, आनी आमच्या भाईच्या प्रयत्नान हॉट मिक्स जालो। म्हाज्या म्हायती प्रमाणे ह्या रोडाक हॉट मिक्स 2012 केल्लेले, तेज्या उपरांत कोणी हे लक्षच घालूंक ना। त्या आमी आमचे वार्डाचे सगळे ग्रामस्थ तसेच गांवांतले लोक काळजांतल्यान आमदाराचे आमचे देव बरें करूं म्हणटा की तेणी असेच सगळ्या गांवाचे रोड, आमच्या गांवाचे रोड आनी बाकीचे कॉन्स्टिट्युएंटले रोड सगळे हॉट मिक्स करचे पावसा पयलीं, इतलेच म्हाजी मागणी। थँक्यू व्हेरी मच। मांद्रे कॉन्स्टिट्युएंसीचे आमदार जितभाई तशेंच पंचायतीचे मेंबर फोटू आनी मुकेश आमच्या वांगडा आसात, तशेंच ग्रामस्थय आसात। खूब भोगता की काल आमी एक इनॉग्रेशन केलें COS टू तेंबाडा, तशेंच आयज ह्या 2.5 ते 3 किलोमिटराचें इनॉग्रेशन आयज आमी करतात। बेगीच आमी खीण टू न्यू वाड्यार जंक्शनाचें करतले, मे बी नेक्स्ट वीक म्हटल्यार जातलें, कारण जी फायली सगळे प्रोसेस करून तेंच्यांनी आमदारान आमच्या पास करून हाडल्यात। सो हो रस्तो एक्चुली सांगपाचें म्हणजे ह्या रस्त्याक हॉट मिक्स कार्पेट आसा, सो हो रस्तो बेगीन नेक्स्ट वीक म्हटल्यार काम एक्चुली ते स्टार्ट करतले। बाकीच्या दोनूय रस्त्याक कल्वर्ट आसात, क्रॉस ड्रेन आसात, सो ताका टायम वयतलो आनी मॉन्सून लागीं पावल्या कारणान मे बी ते फुडें पावूंक शकतात। पूण काम जितकें बेगीन जातलें तितकें बरें, कारण पावसान खंय खंय कल्वर्ट जाय। आतां हांव साहेबा कडेन उलयतालो की ह्या रस्त्याकूय एक नितीनाचे जो ट्रान्सफॉर्मर आहा थंय एक कल्वर्ट जाय, तो घेतला तेंच्यांनी, तितून बरी गजाल। कारण जे गेल्या वर्सा पायप घालपाक खुबसो त्रास जातालो आनी जर कल्वर्ट एकदां घेतलो काय प्रॉब्लम सॉल्व जातलो। सो तेच्या खातीर हांव आमदाराच्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कारण ज्या पद्दतीन डेव्हलपमेंट मांद्र्याचो चालू आसा हॉट मिक्स आसून, कारण तुमकां खबर आसतलें की मोरजे गांवांत हॉट मिक्स खूब वर्सां पयलीं जाल्लेले, जे हॉट मिक्स कार्पेट आसलेले ते खूब वर्सां येवकूच नासलेले। सो आमदाराच्या फुडाकारान जे हॉट मिक्स कार्पेट हांगा येयला आनी हॉट मिक्स घालता, तेच्या खातीर हांव आमदाराचे आनी तेच्या एंटायर टिमीचे देव बरें करूं।